रामकृष्ण अमृतवाणी या पुस्तकात मेळा. सर्गीस नरसिंह दामोदर यादस्तिक साहित्य पुरस्कार अँथनी बारकोरांच्या मासा या कथासंग्रहात मेळा. सर्गीस लॉक बारेट यादस्तिक साहित्य पुरस्कार शैलेंद्र मेहता यांच्या सिसिफी स्टिकशे या कविता संग्रहात मेळा. कोकणी भाषा मंडळाचे साहित्य पुरस्कार मारिओ मेनेझेस यांच्या शिल्लॉ या तियात्र पुस्तकात मेळा. आणि मनोहरराय सरदेसाई यादस्तिक बाल साहित्य पुरस्कार नैनाबाई डायकर यांच्या बेलाबाईचा शंकर आणि हेर काढणं या पुस्तकात मेळा. ह्या सगळ्या पुरस्कार जे असतात ते आम्ही आज जाहीर केल्या. दरवर्षाप्रमाणे आम्हाला ते 30 तारखेक भेटून मिळायचे ना. ही कार्यावळ जी आसा ती आम्ही उपरांत डिक्लेअर करतले आणि 30 तारखेक ऑनलायन कार्यावळ जातली. त्या कार्यावळीत ते सगळे पुरस्कार विजेत्यांचे व्हिडिओ गाईड्स आम्ही दाखयतली आणि त्यांची प्रतिक्रिया आम्ही सगळ्या मुखार दवरतले. ते भायर 30 तारखेक आमी कांय शिक्षणीक पुरस्कार भेटयतात जे गोवा गव्हर्नमेंट कोंकणी विशय तांकां चड मान पडले तांकां. तशेंच आमी शिश्यवृत्ती भेटयतात आनी प्रपत्र लेखन सर्ती जो विजेतो आसा ताकाय पुरस्कार भेटयतात. हे सगळे पुरस्कार उपरांत जेन्ना सुवाळो जातलो तेन्ना आमी भेटयतले पूण कांय दिसां भितर ते आमी जाहीर करतले. मानेस्तान पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो कोवीड-19 महामारीची परिस्थिती सुदारल्या उपरांत मंडळ घडोवन हाडली. 2020 वर्साचो पुरस्कार सकयल दिले प्रमाण आसात. कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कार प्रस्तुत सेवा पुरस्कार भौमानेस हरिश्चंद्र नार्वेकर सेराफीन पोता पुरस्कृत एलिसोर कार्दोस यादस्तिक शिक्षक पुरस्कार भौमानेस डॉक्टर प्रकाश नजरेकर जुझेप केदार वर्गूस यादस्तिक कार्यकर्ता पुरस्कार भौमानेस सर्गेस नित्यानंद नाईक लिगोरियो उत्तर पत्रकारिता पुरस्कार भौमानेस जुझेप सल्वादोर फर्नांडीस देश मणिकार पुरस्कृत चंद्रकांत केणी यादस्तिक स्तंभलेखन पुरस्कार भौमानेस उल्हास नाईक. कोंकणी भाषा मंडळाची मंडळ गोंयच्या 58व्या वर्धापन दिसाक 30 सप्टेंबराक ऑनलायन पद्दत माध्यमांतून जातली. ज्येष्ठ साहित्यीक लोक आनी लोकवेद संशोधक भौमानेस जयंती नाईक ह्या वेळार मुखेल सेरेमनीक हजर आसतली. सांजेच्या 5 वरांचेर जावपी ह्या सुवाळ्याक मंडळाचे वर्सुकी साहित्य सेवा शिक्षण पत्रकारिता स्तंभलेखन बाल साहित्य आणि कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त जायतीवान उलोवपाक ऑनलायन माध्यमांतल्यान जातले. तशेंच तांचे प्रतिक्रिया प्रेक्षक आयकूंक मेळटल्यो. ऑनलायन पद्दतीन जावपी 30 सप्टेंबराच्या कार्यावळीत कोंकणी गीत आनी नाचाची कार्यावळ मंडळाचो आस्पाव केला. ही कार्यावळ चडांत चड मनभुलोवणी करपाचे मंडळाचा हवेस आसा. ही कार्यावळ मंडळाच्या फेसबूक http://www.facebook.com कोंकणी भाशा मंडळ ह्या फेसबूक पेजीर लायव्ह आसतली.